नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे नाचणे आसा हे हांवें फुगत घातलेले सकाळी जे 7-8 वरां जालीं आतां हेका आनी एक 4 वरां सुद्दां जाल्यार जाता। आनी हे आतां नाचणे आसा पळय ते जे कोणागेर आतां ल्हान भुरगीं आसा तांकां सत्व करता न्ही, थोडी नवीन आसता पळय, नवीनूच अशी तांकां कळना सत्व कशें करपाक जाय ते, ताका लागून न्ही हांव सत्व तुमकां करून दाखयतां। हें म्हाका अशेंच कोणें सांगिल्लें की सत्व दाखय आपल्याक म्हणून, आनी त्याच मनशान म्हाका सांगलें व्हिडियोय करून सोमतोच दाखय म्हणून। ताका लागून हांव स्पेशल आतां हें तुमकां ल्हान भुरग्यांकूच सत्व कशें करता तें तुमकां दाखयता। आतां हें हांव न्ही बरें धुता, म्हणजे हे सगळें क्लीन जातलें आनी मिक्सरार वांटून तें दवरता हांव। आनी ही एक वाटी आसा पळय ते हांवें घेतलेले, तुमी कितलेय घेया, आतां ल्हान भुरगीं आसा जर असले 4 चमचे सुद्दां पुरो, म्हणजे 6 म्हयने बीन जाता पळय तेन्ना डॉक्टराक विचारूंक जाय केन्ना घालूं तें सत्व भुरग्याक केन्ना दिवपाचें, तेन्नाच तें सुरू करूंक जाय। आनी हे सत्व आसा तें टॉनीक न्ही, आतां हे तुमकां हांव करपाक शिकयता। हे पयलीं हांव बरें धुता, हे पळय अशें करपाचें सारकें अशें, म्हणजे तेजी वयर स्कीन आसता पळय साल बीन ती येता, आनी अशें 4-5दां सारकें धुवपाचें, म्हणजे क्लीन उदक येता बरें तो पर्यंत धुवपाचें। हे पळया, आनी हे मिक्सरार वाडपाचें। हे पळया धुल्या उपरांत अशें क्लीन उदक येता इतपर्यंत धुवपाचें। 5दां सुद्दां धुल्यार जाता, म्हणजे 5 खेपो ना 6 खेपो अशें। हे पळय अशें जावपाक जाय तें। आनी आतां तें मिक्सरार वांटुया। हे पळया आतां हे नाचणे हांवें वांटून अशें गाळून काडले। हे पळय, आनी आतां हे आसा पळय ते 1-2 वरां हांव अशेंच दवरतलें। तेकाच लागून कितें करूंक जाय, रातचे न्ही नाचणे फुगत घालूंक जाय, सकाळीं फुडें उठून वांटूंक जाय आनी ते अशें दवरूंक जाय। हे पळय अशें केलें पळय, सोगो हितून घातलो। आनी एक तुमकां हितून टिप्स सांगता, जेन्ना न्हू आतां ल्हान भुरग्यां खातीर करता पळय सत्व आमी, तेन्ना असलेच गायणीन घालूंक जाय। कित्याक सांग, ही बारीक आसता, ही पळय बारीक आसता न्ही म्हणून। आनी आतां आमी आमकां मोठ्यांक बीन खावपा खातीर करता तेन्ना असल्या गायणीन सुद्दां गाळ्यार जाता, पण स्पेशल ल्हान भुरग्यां खातीर न्ही फक्त हे असली गायणी तुमी मात वापरा। कित्याक भितर न्ही मागीर बारीक हेजे आसता, बारीक डॉट्स कशे अशें पडटा पळय ते पडना चड असल्या गायणीन म्हणून। आनी आतां हे हांव धापून तशेंच दवरता आनी तुमकां सत्वा खातीर कितें इन्ग्रेडियंट जाय ते मागीर सांगता। हे पळया आतां हे नाचणे हांवें न्ही आतां हे पळय वांटून हांवें अशेंच दवरलेले निवळपाक म्हणजे कितें तें थोड्यांक खबर नासता, म्हणजे उदक वयर उरता आनी भितर पोना आनी हे उरता, पीठ कशें उरता। आनी तुमकां एक सांगता, भुरग्याक करता पळय केन्नाय आतां ल्हान भुरग्या खातीर सत्व करता तेका एकूच आयदन घेया, म्हणजे एकूच, एक वेळ हो तोप जर होच तोप करा, नाजाल्यार अशें धाकटो तोप तुमी करतली जाल्यार धाकटो तोप करा। कित्याक जाणा, म्हणजे भितनूच हुमण केलें, भितनूच दूद तापयलें, च्या केली आनी तोच सत्वाक वापरलो असो केन्नाच करूं नाका। ल्हान भुरग्याक एक स्पेशल तुमी आयदनूच दवरा, म्हणजे युटेन्सील। आनी आतां कितें करुया जाणा, हें उदक आसा तें हांव काडटा आनी हालोवपाक जायना, हालयनासतना ल्हवू काडपाचें। आनी आमी हे ल्हान भुरग्याक करता आसतना अशेंच करता। हे म्हाजे कडेन मातशें सत्वाचें हे गेलें भितर, हे पळय हे अशें पीठ उरता, हे पळय आनी वयलें उदक काडपाचें। कित्याक जाणा, नाचण्याचें एक वळ अशें कोडूसाण कशें आसता न्ही, आनी सत्व तितकें टेस्टीक बरें तितलें लागना भुरग्यांक ल्हान, आनी अशें केलें की बरें लागता। हातूंत न्ही आतां इन्ग्रेडियंट कितें जाय तर दूद जाय, दूद गायचें आसल्यार बरें जालें, नाजाल्यार मागीर पिशवेचें वापरा। आनी साखर जाय,
मीठ घालपाचें ना, तुपूय घालपाचें ना, कारण आमी हे ल्हान भुरग्यांक करता. आतां कितें करपाचें, हातूनच न्ही हे पळय दूद घालपाचें आनी कमी पडलें दूद जर परत घालूं येता अशें. पण एक थोडे करतात न्ही तेन्ना इतले हेज्या कमी सुद्दां दूद पुरो. आतां हे हांवें वाटीभर घेतलेले न्ही धाकटी, ताका लागून हे दूद हांवें चड घातलां. आनी हें धवळपाचें आनी साखर आमी मागीर घालुया. पयलीं आमी आतां हे गॅशीर दवरुया तोपान घालून. हे पळया, आतां हे हांवें बारीक गॅशीर दवरला आनी गॅशीर दवरलें की ना हे धवळीत रावपाचें आनी शक्यतो बारीकूच गॅशीर दवरपाचें. कित्याक जाणा म्हणजे तें शिजता बरें. नाजाल्यार कितें जाता एक एकदां सत्व चड असलें की ना बीन आनी दूद तुमी उदक कितें कमी घातलें. आतां थोड्या लोकांक दूद आवडना, तेंच्यांनी उदक घालपाचें. आनी मागीर कितें जाता ते रोकडे तेजे गुळे कशे जाता आनी अशें केलें की ना तेजे गुळे जायना. आतां ते धवळीत रावपाचे म्हणजे तेजे गुळे जावचे ना. आतां कितें जाणा ल्हान भुरग्यां खातीर तुमकां एक टिप्स दिता. आतां हें हांवें गरम उदक हें पळय आमकां पिवपा खातीर तापयलां. आतां हें तापयलां न्ही, तेचेर कितें करप, एक वाटयेन तुमी तेल घेवप. खोबरेल तेल आतां आमी भुरग्याक मालिश करतात तें हातून घालप आनी धापून दवरप. हें अर्दें वर दवरप. अर्दें वर दवरलें की ना मागीर आपल्या भुरग्याक आतां न्हाणयता तेचे पयलीं अर्दें वर दवरप. हें तेल तापता, तें तेल काडप. हें पळय तेल काडलें न्ही तें गरम आसता आनी हें तेल आसता पळय तें आपल्या हाताक सारकें अशें जाता पळय पावता तशें म्हणजे गरम चड लागना पळय तेन्ना न्ही तें मातशें धगधगीत कशें आसता पळय तेन्ना आपल्या हातार घेवन मागीर तें भुरग्याक बरें मालिश करप. अशें केलें की ना भुरग्याक थंडी जायना आनी तेका तें आरोग्याक एकदम बरें आसता. हें आतां हांवें तुमकां बेश्टें तशें उदक घेवन दाखयलां, हें तेल न्ही, फक्त तुमकां टिप्स अशी दाखयल्या, कळ्ळें न्ही. आनी हांव म्हाज्या भुरग्यांकूय अशेंच तेल लायतालें अशें गरम करून आनी हें तेल भुरग्यांक माल वचना आनी म्हणजे थंड पडना. हे पळया, आतां एका 15 मिनटां सुमार जाली आनी हेका बरें खतखतो आयलो बरो आनी हे पळय बरें सारकें हें जालें पळय, एक तातूंत हें जावं ना अशें गुळो कसो जावं ना पळय, बरें जालें. धवळीत रावूंक जाय आनी मीठ घालपाचें ना. आनी आतां भितर न्ही ह्या स्टेजीर आतां तुमकां हे पळय इतलें पातळ आसा न्ही अशें भुरग्याक ल्हान भुरग्याक घालपाक बरें. हे पळय आतां बंद गॅस करपाचो आनी रेडी टू सर्व. तेच्या पयलीं साखर घालुया भितर. साखर सुद्दां ल्हान भुरग्याक कमीच घालपाची, मातशें गोड जाता तशें. आतां 1 मिनीट आसूं न्ही आनी जालें रेडी टू सर्व. हे पळय कितलें सुंदर जालां पळया, अशें जावपाक जाय. आनी असले न्ही भुरगे बरें खाता आनी हे स्पेशल भुरग्यांक खातीर. तुमी तुमच्या भुरग्यांक करा आनी बरें खावपाक दिया. हे पळय अशें जावपाक जाय, इतलें अशें जावंक जाय सारकें म्हणजे तें बरोवपाक भुरग्याक बरें पडटा. चडूय घट्ट उपयोग ना, तें मागीर तांकां खावपाक तितलें जमना सारकें. जालें. आतां हें धापूया आनी गॅस बंद करता, रेडी टू सर्व करता. हे पळया, आतां हांव तुमकां आनीक एक भुरग्या खातीर स्पेशल टिप्स सांगता. आतां तुमी भुरग्यांक खोबरेल तेल लायता न्ही, गांवठी घरचें काडलेलें, तेन्ना न्ही सकयल पळय बाटलेच्या सकयल मूर आसता, डब्यान बीन पळय सकयल मूर आसता, काळी काळी अशी नाल्लाची उरलेली आसता पळय, सारकी अशी लेवलाक आसता पळय सारकी, ती घेवप आनी भितर न्ही बेसनाचें पीठ घालप, बेसन घालप आनी मिक्स करप आनी तें न्ही तेल लायल्या उपरांत तितून भुरग्यांक आपल्या इल्लेशें जाय जर दूद घातल्यार जाता आनी मालिश करप.
तातूंत न्ही भुरग्याची स्कीन एकदम चकचकीत जाता आनी बरी सारकी शायन मारता भुरगे. हांवें म्हाज्या भुरग्यांक तशीच केल्या आनी हांवें वापरलेली ही टिप्स तुमकां सांगल्या. आनी तशेंच न्ही हे पळया सत्व बऱ्या पैकी रेडी जाला. बरें भुरग्याक भरोवपाचें, भुरगे मस्त खातले आनी डुबडुबीत जातले आनी आरोग्यान सारके एकदम फीट एंड फायन. आनी आतां अशेंच तुमी तुमच्या भुरग्यांक सत्व करून बरोवपाचें. तशेंच न्ही तुमकां आनीक एक हांव टिप्स दिता. आतां तुमचे भुरगे जेवता, डॉक्टर सांगता आतां ताका तुमी शीत बीन घाला म्हणजे रायस. तेन्ना कितें करपाचें, असले न्ही 2 चमचे रायस घेवपाचे म्हणजे तांदूळ आनी 2 चमचे भितर न्ही तूर डाळ, नाजर तूर डाळ नाका तुमकां जर मुगाची डाळ घेया आनी ती न्ही बरी धुया आनी मातशी गरम करा, नाजर ना केल्यारूय जाता आनी मिक्सरार ग्रायंड करा मातशी. आनी मागीर न्ही ती उदकान शिजया. म्हणजे असलो 1 चमचो, ल्हान भुरग्याक खूब जाले न्हू सेरलॅक कशें, बरें शिजया, बारीकूच घेशीत. आनी शिजयल्या उपरांत आमी आतां सत्वान साखर कशी घातल्या निमाणी, तशी न्ही भितर तुमी हो पाव चमचो, हे 1 चमचो ते घेतले जर पाव चमचो न्ही भितर ते हे घाला, गांवठी तूप घाला आनी तुमी भुरग्याक बरें भरया. भुरगे पळया एकदम निरोगी जाता आनी बरें डुबडुबीत जाता, बरें सारकें म्हणजे शायन इतली बरी येता जाणा भुरग्याक. मुद्दाम तुमी करून पळया. तशेंच न्ही आतां भुरगे नुस्तें खाता त्या टायमार कितें करा, बरें इल्लें एकूच आलें, इल्लेशी लसूण घेवप, एकूच लसूण घेवप, इल्लेशें आलें घेवप आनी इल्लीशी कोथंबीर घेवप, ओली कोथंबीर आनी मीठ आनी हळद घालप आनी पेस्ट करप मातशी लायट. आनी ती न्ही तुमी आतां हे आसा पापलेट बीन पळय तेका लावप आनी मातशें फ्राय करप ते तव्यार, चड तेल घालप ना आनी वयले कवर काडून उडोवप. आनी वयले कवर काडल्या उपरांत तेजें मांस आसता पळय नुस्त्याचें, तितून शीत बरें कालोवप आनी भुरग्याक भरोवप. भुरग्याची वाड आसा पळय ती एकदम बेस्ट जाता. तशेंच तुमी भुरगे चिकन खातले पळय त्या टायमार तशेंच भुरग्याच्यो फोडी बऱ्यो तशेंच तव्यार अशेंच लावन आलें लसूण लावन भाजप आनी हे घालप ना भितर ग्रीन चिली, तेन्ना न्हू इल्लीशी घालप, 1 पाव बीन अशी आनी भितर रेड चिली घालप ना. आनी तशें न्ही तुमी चिकनूय तांकां भाजून बरें सॉफ्ट जाता सारकें. तशें तुमी भुरग्यांक दिलें न्ही त्या भुरगीं आवडीन खाता आनी बरी डुबडुबीत जाता. आनी अशेंच तुमी आतां करा. त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही ताका लागून हांव तुमकां मना पासून थँक्यू आनी देव बरें करूं म्हणटा.